आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. दोन मानेस्त आसा म्हजे बरोबर आज. लौकीक बाब शिलकार आसात आमचे, जॉयल बाब आफान्सो आसात. आनीक सुरवात म्हाका दिसता ज्या विशया वयल्यान हांव करतलो लौकीक, तो खूब सादो विशय, सादो पण म्हत्वाचो. हांव एका सिनियर पुलीस ऑफिसरा कडेन काल उलयतालो. ताणें म्हाका एक बरी गजाल सांगली. ताका खंय एका पॉलिटिशनान फोन केलो. व्हडलो पॉलिटिशन न्ही, स्मॉल टायम पॉलिटिशन. तो तागेलो इश्ट. त्या स्मॉल टायम पॉलिटिशनान की ताका फोन करून विचारलें की पळय आं म्हणून की आपल्याली आपणे एक कशी स्ट्रेटजी तयार केल्या की घरा भितर तुगेले एक 5 लाख रुपया कॅश दवरपाचे आनीक थोडे भांगर दवरपाचें. कळ्ळें तुका? सगळें म्हणपा लागलो खंय तशें लॉकरां बिकरां दवरप न्ही. सो ह्या पुलीस ऑफिसरान विचारलें खंय तुवें असली गजाली कित्याक सांगता आपल्याक? कारण म्हणपा लागलो की कितें दरोडेखोर जर आयले आनी ताणें जर सामको बांदून घाले घरा कडेन आनी तांकां जर कांयच मेळना घरान, ते घडये म्हणपा लागले आमकां तिडकीन मारून वचत. ताचे परस म्हणपा लागलो कितें करपा जाय? आपणें ठरयलें म्हणपा लागलो एक 5 लाख दवरपाचे घरान, थोडे भांगर दवरपाचें. सो जर दरोडेखोर आयले जाल्यार तांकां तितलें तरी एक समाधान मेळटलें की जे आयल्या पळय आमी चोरी करपाक, कितें तरी हाता लागले म्हणून. ही स्ट्रॅटजी म्हणपा लागलो तुका कशी दिसता? चलपा शकना काय म्हण ताणें विचारलें खंय. सो तो पुलीस ऑफिसर उद्विग्न जालो. उद्विग्न जावन ताणें म्हाका फोन केलो की हें म्हणपा लागलो आपल्याकच विचारप रे. आमी बरोबर न्ही, आमी तुमकांच विचारपाचें आनी कोणाक विचारपाचें? कारण पळय 3 दरोडे जाले, एकट्याक काय अजून धरप जालें ना. ते येतात गोंयकाराक बांदून घालतात, तोंडाक गुड्डो मारतात आनीक तुगेले माल घेवन चल्ले. सो आतां म्हळ्यार तांचे कडेन पयशे आहात, ते म्हळ्यार अशे तकली काडटात की घरा एक थोडे पयशे मुद्दाम हाडून दवरप आनी इल्ले भांगर हाडून दवरप सो दॅट ते आयले जाल्यार ते पिकार जावचे नात. कितें तरी हाता लागले म्हणून एटलिस्ट कोणाचो जीव घेनासतना वतले म्हणून. ही जी परिस्थिती गोंया भितर आयल्या लोक हाका जबाबदार कोण? एक इन्सिडंट सांगता. आतां ह्या इन्सिडंटा वयल्यान मिसेस टिचर आनी तेंचे न्हू स्कुलान एवरीडे सकाळीं हेडलायन्स वाचता. एक खंयचो न्यूजपेपर घेता आनी हेडलायन्स वाचता. आनी तो दीस आसलो हेजो आमी 150 years ऑफ वंदे मातरम सेलिब्रेट आनी ते सगळे स्कुलांनी करपाक लायिल्ले. आनी त्या दिसाचो जो पेपर घेतलो पळय न्हू, पयली स्टोरी आसली डबल मर्डर सालिगांव, दुसरी मोर्जे टेनंट, तिसरे बिहार इलेक्शनाचो पयलो टप्पो कितें तरी जावपा आसलो, आनी एक बारीक भुरगें बांयत पडलें आनी मडगांव सायडीन बांयत पडोन मेले. मागीर सुरेश रैनार, शिखर धवन तेजे ती एक क्रिमिनलूच कशी मालमत्तेचेर. आनी मागीर शिरगांव गँग वॉर ते जॅनिटोचे ते फ्रंट पेज भरली. आपल्याक तें सांगचे पडलें आयज हेडलायनीन कांय बरें ना, आयज भितरले पानावयल्यो बातम्यो वाचुया. सो हो दीस आनी खंयचो दीस ज्या दिसा ते वंदे मातरमाचे 150 years त्या दिसा सगळे गोंयभर सेलिब्रेट करताले. थंय म्हाका घरा आपल्या असो प्रसंग आपल्याचेर येयलो म्हणपाक. सो हे तो एक इन्सिडंट जावपाक लागले. पण सिरियसनेस कळपाक सुद्दां एग्जाम्पल बरें कितें सिच्युएशन. स्कुलांनी सुद्दां भुरग्यांक पेपर वाचपाची संवय लागची म्हणून ह्यो हेडलायनी वाचपाक लायता न्ही. जनरल नॉलेज मेळपी पेपर वाचपाची संवय लावची ती सुद्दां सद्याक भुरग्यांक पयल्यार भुरग्यां रातीन नायटमेर्स येवपाच्यो. हेडलायन्स वाचल्या सगळ्या आमच्यो. कितें जॉयल कितें हूम आर यू होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? एक पॉलिटिशियन सांगता की घराक थोडे मातशे पयशे हाडून दवरल्या बरें, चोरपा आयले तांगे हाताक कितें तरी लागल्यार ते माननासतना वतले म्हणून. भुरग्यांची परिस्थिती स्कुलान अशी आहा की पेपर दिल्या हेडलायनी वाचपाक सुद्दां टिचर सांगता भितरली वाचात फ्रंट पेज सोडून दिया म्हणून. प्रमोद, मोडस ऑपरेंडी ऑफ these gangs have changed now. पयलीं कितें आशिल्लें की whenever families are vacating houses or going to some native place or खंय तरी काजाराक वयताले खंय घर लॉक करून वयताले तेन्ना ते येताले भितर आनी सगळे तुजे हें करून वस्तून सगळे सोदून काडटाले आनी भितर सगळे डॅमेज करताले आनी दे यूज्ड टू रॉब एंड गो. नाव they have found a different method. Modus operandi has changed now. What they do now is they come to your flat when you are there present and then they tell you and harass you and torture you, brutalize you and tell you तू हाड. सो तूं खंय तरी लिपोवन दवरलें, खंय तरी कबडान दवर और एक फेक हें करून दवर भितरल्यान खंय तरी तूं when you are tortured you are definitely going to get it. Like for example take the case of Ganeshpuri. Ganeshpuri म्हापसा ते आयले आनी तेणी सगळें मागून घेतलें. तांकां तो मातसो तेणी गॅग केलें, कितें मातशें हें केलें, टॉर्चर केलें. फायनली आफ्टर एवरीथींग वॉज डन दे टोल्ड द ओल्ड लेडी आनीकूय आसा पयशे भितर
ते आड. So that means they have done a recce, they have studied the whole thing, they do a proper study now. Yeah. And they know, तू म्हणता आता समज 5 लाख हाडले म्हणून, I don't think they will be convinced that you are only holding 5 lakhs. So तू अशें जावंक शकता, going by your logic, तू बेस्ट सुकुमार देवन खावपाक शकता मागीर. not my logic, that small time politicians logic. So बेस्ट तू मार. My logic is police should arrest them, which is not happening. No, and secondly, what happens, Pramod, is now इतलो तेंचे डेरिंग आयला की पळय गणेशपुरी आयले पळय आनी आतां बायणा. They have targeted the 6th floor flat. That means you are going all the way up to the 6th floor to rob a flat. Knowing well that खंय तरी तूं चुकलो, you will be trapped. You cannot jump from the 6th floor down. You will be dead. म्हाका म्हजे एक फ्रेंडान बरो मेसेज धाडलो काल आनी बरो आशिल्लो मेसेज. पणजी जालें, म्हापसा जालें, वास्को जालें, नेक्स्ट मडगांव काय फोंडा म्हणून. सो लोक अशें आतां सिरियसली चिंतपा लागल्यात. सो म्हाका लोक एक गजाल विचारपा जाय, हें सेम गँग तिनी कडेन केलें तें काय दिस इज आज बायणा जी केस जाल्या, इट इज अ कॉपी कॅट गँग. बिकॉज दॅट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. कारण पयल्या 2 हातूं भितर पुलीस ऑल्सो वेर कॉन्फिडंट की इट्स द सेम गँग. वेन यू लुक एट द बायणा स्टोरी, पुलीस आर स्टील नॉट सर्टन दॅट वेदर इट इज अ सेम गँग ऑर अ कॉपी कॅट गँग. गँग कशे म्हणजे धरल्या शिवाय न्हू हे कोडे सुटचे ना. बट फर्स्ट जेन्ना हांगा जाले दोनापावल जाले देंपो फॅमिलीचेर, ती फर्स्ट केस आसली सो एक मोठो इन्सिडेंट जाला असो धरलो. पण तेजेर तितलें हें जालें ना, बरो टायम तेजे डिटेक्ट जायनासले, 2-4 दीस स्टोरी जाल्यो. मागीर म्हापसा जातकूर ती केस परत जागी जाली की बाबा हांगा तशेंच जाल्लें, मोडस ऑपरेंडी सेम आहा. पण दोनी कडेन एसॉल्ट असो जावनासलो फॅमिलीचेर. फॅमिलीक कांय करिनासतना तांकां बांदून वा रुमान लॉक करून तेंच्यांनी चोरपाचें ते चोरून ते गेले. पण म्हापशाचे केसीन ते बरे मिझोराम पर्यंत म्हणजे नॉर्थ इस्ट पर्यंत ते वचून येयले ट्रॅक करीत. तांकां ते लास्ट पर्यंत तांकां धरप जालें ना. पण तेंची मातशी मोडस ऑपरेंडी तांकां कळ्ळी ते कशें करता. मोबायल वापरिनासतना म्हणजे डिटेक्ट जावचें न्हू म्हणून, ट्रॅक जावचें न्हू म्हणून ते मोबायल डिवायस वापरिना स्वता. म्हणजे अलिप्त कशें रावता ते. प्लॅनिंग इतलें परफेक्ट आसता, विदावट मोबायल ते सगळे ऑपरेट करता. म्हणजे कम्युनिकेशनाचें माध्यमूच तेंचे कडेन एक्चुअली इजी कम्युनिकेशनाचें माध्यम मोबायल आहा पळय न्हू, ते तेंचे कडेन आसना त्या टायमार. ते आसनासतना तेंचो प्लॅन एक्झिक्यूट करता. सो दुसरी जातूंत आमकां दिसलें की हे आतां गेले न्हू, आतां बेगीन येवचें ना, कित्याक पुलीस अलर्ट जातले. पण ते इतले हे की आतां तिसरें इन्सिडेंट जाता. तेणीच केला काय कॉपीकेट केला खबर ना. पण हे मातशें एक स्टेप फुडें गेल्या. तेंच्यांनी पयलीं 2 बंगलेट टार्गेट केले. बंगलो टार्गेट करप तसो इजी, कित्याक सायडीची वेगळी घरां आसता. बिल्डींग टार्गेट करता म्हणजे बिल्डिंगेन बाकीचे फ्लॅट्स आहा, लोक आहा वयल्यान CCTV कंपाउंड, सगळ्यो गजाली CCTV ते मातशे कॅप्चरूय जाले. ते आनी एक स्टेप फुडें गेले. आनी तितून ह्या हितून कितें जालें, ह्या हितून जो तो घरांतलो दादलो आसलो तेणी मातसो तांकां रिएक्शन दिलें, प्रतिकार केलो आनी तितून तेजेर एसॉल्टूय जालो. सो ही केस मातशी आमकां लोक भिले केन्ना जेन्ना तेजे तकलेर मारून, म्हणजे ते फक्त चोरून वयताले पळय, चोरी करता एका खंयच्या बऱ्या घरान व्हरून चोरी करता इतले पर्यंत आसले. आतां तकल्यो फोडपाक लागले, म्हणजे मरणाक पर्यंत पावपाक लागले. सो तेंचे मातशी ती 2 केसी बद्दल पयल्यो 2 आहा पळय ही मातशी चड सिरियस दिसली की तेंच्यांनी सारको असो मर्डर करपा सारको अटॅक केलो म्हणून. पण थोडे तेंचे हे आहा पळय न्हू ते मातशे वेगळे कशें दिसले, म्हणजे तेंची कार्यपद्दत मातशी वेगळी कशी. पण धरल्या उपरांत कळटलें की हे कॉपी कॅट वा सेम गँग पण वेगळो म्हणजे हे चोरयेक मडगांवचे आमचे दोनापावलचे चोरयेक हे लोक वयतले, बट डिफरंट टीम तश्यो वयता, कश्यो ऑपरेट करता. म्हाका जय लेक ताणी मेड अ व्हेरी गुड पॉयंट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्स. म्हणजे मॅक्झिमम केसीस ह्या दिसांनी ज्यो क्रॅक जातात त्यो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्सा लागून आसा. देन कम्स अ गँग लायक दीस which decides not to use anything electronic during the stage of planning and commissioning of crime. आता काल जेन्ना मुख्यमंत्र्यान पुलीस ऑफिसरांची बसका घेतली, थंय खंय 2 पुलिसांनी उबो रावन सांगलें की आमगे CCTV नेटवर्क बरो जावपा जाय आनीक आमचें हें जावपा जाय, सर्वेलन्स बरें जावपा जाय. सो ताजेर खंय मुख्यमंत्र्यान तांकां मुद्दम सांगलें, आनी इट्स अ व्हेरी गुड पॉयंट की तुमकां CCTV नेटवर्क स्ट्रेंथन जर केलो जाल्यार यू शूड हेल्प यू इन प्रिवेंशन ऑफ क्रायम म्हणून. बट यू शूड हॅव युअर ओन सिस्टम फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रायम.
You cannot be dependent upon CCTVs and mobile companies for detection of crime. You should have your own intelligence. It might be ground intelligence, human intelligence, whatever kind of intelligence. You need to have that on ground. You cannot say की आपल्याला प्रत्येक केस जी आसा ती इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्साची डिटेक्ट जातली, कारण चोर जर इतले हुशार मेळ्ळे जशे आमकां आतां मेळ्ळ्यात, जे तुगे कांयच इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्स यूज करनासतना जर चोरी करतात, आमी डिटेक्टच करपाक शकची ना. हें कसलें इन्व्हेस्टिगेशन? प्रमोद, इथून भितर पुलिसिंग फेलियर आसाच. बिकॉज वॉट हॅपन्स इज इफ यू सी हे जे गँग आसा ती दे आर अ स्टेप अहेड. ते मोबायल भायर मारता. इवन इफ दे सीज युअर मोबायल, दे रॉब द प्लेस, दे सीज देअर मोबायल्स अँड डिस्कार्ड दोज मोबायल्स. इतले म्हणजे ते कम्युनिकेशन सामकें नलिफाय करता. सेकंडली दे डोंट लीव अ ट्रेल ताका दिवूच ना. नाव सी इन बायना केस ड्युरिंग दॅट गोल्डन आवर, इमिजिएटली आफ्टर दॅट द पुलीस हॅव swung into action. I was rather surprised, Pramod, is that DIG has shown so much of confidence that this and said that it's a personal challenge and all of that. How does one say it? Because when your last 2-3 cases are all in the air. I mean, kainch medong na tuka. So how do you get such kind of a confidence to say that I am going to crack this? Yeah. I am rather surprised because here the modus operandi is the same like Ganeshpuri. They have been masked. तेणे हेल्मेटां यूज केल्या, तेणे मास्क यूज केला. CCTV फुटेजेचेर तुका क्लियरिटी ना, कांयच ना. वेर इज दीस लिडींग टू? श्रीपाद भाऊ आमकां कमेंट घेवपाचें अशें तेणी सांगलें ते जर आपले ते जर एडवान्स जाता, एडवान्स म्हणजे ते बॅकवर्ड वचून एडवान्स जाता. करेक्ट. सो जाल्यार आमचे खंय तरी कमी पडटा, ते जाग्यार घालपाक जाय अशें श्रीपाद भाऊन उलयलो. आय एम गोइंग अ स्टेप फर्दर. तुवें बरो मुद्दो काडलो. ते एडवान्स कशें जातात? बाय गोईंग बॅकवर्ड. बरोबर. म्हाका दिसता आमच्या पुलिसांनी बॅकवर्ड वचपाची गरज आसा. कारण एक काळ आशिल्लो जेन्ना मोबायल टॉवर्स नाशिल्ले, जेन्ना CCTV नाशिल्ले, तरी आमचे पुलीस चोर धरताले. बरोबर न्ही? आतां चोरांनी कितें केलें? चोर बॅकवर्ड गेले. आनी आतां नवीन ज्यो टॅक्निक्स आसा पळय आमचे कडेन, ताचेर तुका ते चोर मेळनात, रडाराचेर येना तुज्या. सो पुलिसेनूय तुगेली वचची पडना. पुलिसीन ऑल्सो नीड्स टू गो एनालॉग. No. Your thieves have gone analog. Police also needs to go analog. Pramod, I think besides the point you are making, I think there is an intelligence failure. Intelligence, आमकां हेच ना म्हणजे how they operate, what are the gangs, what is their connection, are they networked, are this the same group of people who are operating this kind of robberies? कांयच ना आमकडे. सेम आतां जर सेम गँग आसत न्हू आनी ते तिन्ना बॉर्डर क्रॉस करून येवन जर हें करता न्हू जाल्यार हेका म्हणजे सामकें नेटवर्क फेलियर म्हणपाक. कित्याक एक जाल्ले चोरयेचें तुमचें ट्रॅकिंग जो पर्यंत ताका धरिना तो पर्यंत तुजें ट्रॅकिंग आसपाक जाय. म्हणजे ते मोबायलाचें ट्रॅकिंग जावंक शकना. पूण तुजें आपले कोण येता भितर, कोण भायर वयता, एक जाली, दुसरी जाली आनी तिसरे फावटी जर तेच गँगान जर केला न्हू जाल्यार सारकी लज म्हणपा सारकी गजाली. आनी गव्हर्मेंट नाक बुडून जीव दिवपा न्ही. गव्हर्मेंटान गणेशपुरीची आसा तो मेन एक्यूज, पुलीस हॅव ऑलरेडी सेड दॅट द पर्सन इज स्लिप्ड आउट टू बांगलादेश म्हणून. म्हाका दिसता होय तसोच करून स्लीप आउट टू सम अदर कंट्री असो जातलो. बिकॉज दॅट बिकम्स ब्रिंग्स क्लोजर टू द केस. आनी कितें आसा वन्स यू आर आउट इन बांगलादेश? There are two theories now. Let us discuss both those theories. First theory is that it is the same gang. Second theory is that it is a copycat gang. Correct. Now if it is the same gang, there is one more theory. That same gang but a different team of robbers. So, or if it is the same team, it is all the more serious. Because the Bangladeshak गेले, मागीर परत आयले आनी परत ताणी इतली कमी टायमा भितर सर्वेलन्स केलें सगळें. तेंचे सर्वेलन्स हांगसर ऑलरेडी कोण तरी बॅक ऑफिस काम करता पळय न्हू, ते चालू आसता. तो फक्त प्लॅन करून दिता, तू यो एक्झिक्यूट कर चल, अशें आसतलें तेंचे. तेंचो मनीस हांगासर आसतलो जो अजून मेळना, तो मेळोना आनी तो ऑपरेट हांगासर फक्त तो सर्वे रेकी करपाचें काम करता. आनी इन दॅट सिच्युएशन इफ यू टेक द सेकंड थियरी, ओके, and if this is a copycat gang, that means there are more gangs which are realizing that it is very easy to rob. You have to just follow the backwardness. तू backward जा, analog जा आणि operate कर. Now these are both serious things. Number one is a severe intelligence failure and severe security failure. Number two is it is emboldening other gangs.
to operate in the same manner. So there is no good scenario in this. There is such a level of insecurity, Pramod. हांव खूब जाणां कडेन उलयतालो असो लोकल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट. अशें जालां की एक फियर आयला tomorrow. See, in Goa now, normally they have jewelry at home. Minimum at least you have, maybe a few, the women will have some bangles or some necklace or something because आमची फंक्शनां आसता आनी तें आसता. This lady had brought the gold to go to Portugal mud. अशें न्ही की तांगे दे वर रेकलेस एंड ऑल. ते भांगर सगळ्यांच्या भिशेन तुगेले लोकांक दवरताले. एक कितें फंक्शन आसा म्हणून हाडलें आनी रोखडेच 8-10 दिसांनी दुसरी फंक्शनां म्हणून ते दवरनासतना ती घरांत रावली. How do you live with this fear that any time somebody could just barge into it by cutting your grill or breaking your door, a gang of 7 people, and holding you to complete hostage? And I am on a different point. Look, we'll go to the details of it. But म्हाका एक जो point दिसता is that तुवें म्हळें की तांचो लोकल कोण तरी मनीस आसपाय, डेफिनेटली आसपाय 100%. But there is one more interesting thing जी आमी म्हापशां पयली आनी पणजे पयली आनी आतां बायणां पयल्या. That they know everything about your house. They know everything. No, it is not even recce. Recce is you may understand that these are the exits, where are the CCTVs and where to come and where to go. How do you know what is there inside your house? खंयच्या रुमान कितें आहा, लॉकर खंय आहा, किचन खंयचे वटेन आहा, ह्यो सगळ्यो गजाली. How do you know that? they know approx what is the net worth of a person. Including that. Including that. Yeah. I mean, see, even Ganesh Puri, you could make out that he telling that lady that there is more money. They are म्हणून. Then eventually she brought another 7 lakhs. That means this is a very long standing Study of- very deep surveillance of the target. Yeah. It's not a 8 दीस सर्वेलन्स केलो आनी तुगेले सेक्युरिटी मेजर्स पयल्यो, CCTV पयले. इट इज नॉट लायक दॅट. फॅमिली कडेन कॉन्टॅक्टान आशिल्ले मनीस उलोवपी जे अशे लागींच्यान नजर दवरपी वा फॅमिली कडेन कोण कॉन्टॅक्टान कामाक वा कोण त्याच्या कॉन्टॅक्टान आशिल्ले अशें आसपाक अशें आसपाक शकता. अशें आशिल्लें जाल्यार आमच्या पुलिसांनी हाजे पयलीं ह्यो केसीस क्रॅक केल्यात. हांगा अशी परिस्थिती आसा की तुका मेळत ना. म्हापशांय जावं पणजे जावं, इफ दीस इज द केस दॅट तुजी म्हळ्यार कोण तरी येता, तुजी कॉन्टॅक्टां आशिल्लो मनीस आहा, ताजी कॉन्टॅक्टां आनी कोण तरी आहा. इवन आवर पुलीस हॅव नॉट बीन एबल टू पॉयंट अ फिंगर एट दॅट लेवल. आनी सर्टनली आवर पुलीस आर नॉट सो इनकेपेबल की दे कांट इवन अंडरस्टँड दॅट. दॅट्स बेसीक इन्व्हेस्टिगेशन. बट तें करून सुद्दां मेळना जाल्यार हाव आर दीज. आय थिंक द बिगेस्ट क्वेश्चन I think we all need to pose, and I'm quite sure entire police force of Goa is asking that question to themselves, is how are they identifying targets? I think that is the basic question. They must be- How are they identifying targets? See, Pramod, it may not be a short-term kind of a study. This study they would be doing it maybe. It will take months. Yeah, they will understand, identify the person, study the weightage of that person, how strong he is financially, what is the jewelry kind of they could tap into once they go into his house. All of that they must have studied. And How are they identifying targets? What is common between this is a well all these three heists in different cities? हे सगळे आतां फाटोफाट जाले पळय हे 6 महिन्याचे हितून 3 चोऱ्यो जाल्यो आनी तेंचें जर काम आमी म्हणटा तशें जर खूब पयलीं पासून हे रेकी स्टार्ट जाल्या तर तेंचे फुडले टार्गेट सेट आसतले. आमी फक्त ह्या 3 जाणांच्या 3 केसींचे वेगवेगळे म्हणून तेंचे फाटीं लागत उरतले. ते आपले दुसरे टार्गेट अचीव करप म्हणजे ते कामाक लागले आसतले. तेंच्यांनी आपलें काम खूब तेंचो प्लॅन खूब म्हणजे दे आर मच अहेड. तेंच्यांनी आपले प्लॅन फुडलो कितें करपाक जाय तो करून दवरलो आसतलो अशें सिच्युएशन आसपाक शकता. We can't help that. But what we can help, Pramod, is I don't understand why police is lowering their guard in terms of night patrol. ते हायवे पेट्रोलिंग केले म्हणून आमकां ते चोर सांपडचे ना. All you do is stop traffic, do that check and all. That is all is fine. But in those villages, in these kind of What areas, happened, Joel, in the recent past, and when I talk to my friends in the police department, this is the first time they have come across a force which is beating technology. आणि सडनली आमची अशी परिस्थिती जाल्या की मोस्ट ऑफ द केसीस 95% ऑफ द केसीस ज्यो आमचे सदांच म्हणटाले आमी हाय डिटेक्शन रेट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ टेक्नॉलॉजी. युअर इन्व्हेस्टिगेशन वीच इज प्रोपेल्ड बाय टेक्नॉलॉजी.
for the first time you have come across a force which has nullified that element of use technology in surveillance. That was very easy. Suppose you know that the gang, they cut off technology completely. Yeah. They don't adopt any technology and they completely out of technology. You are also cutting off the other side also. I mean, the police also will be cut off. How do you leave a trail if you are not using any technology? But there was a time when there was no mobile, there were no CCTVs, and police used to investigate and catch thieves. You had a powerful LIB, you had a powerful ground network, you had a powerful surveillance network which was human surveillance, human intelligence. Suddenly what has happened is we are finding that human surveillance is, or human intelligence is less important than technology intelligence. Human surveillance and Nakabandhi's night patrol has to be intensified right through the year. Otherwise, Yeah. एक अशें जावंक जायना की चोरी जाली मागीर आनी 10-15 दीस ना तशेंच जालें न्ही ह्या केसी भितर. ह्या केसी भितर बेजिकली तेच जालां की चोरी जाली, नाकाबंदी म्हूण करतात, आतां काल केलें तशी, मागीर तुमी सगळ्यांक सोदतात आनी मागीर ते आतां ते खंयच्यान बांगलादेशांतल्यान परत येतात काय आनी खंयच्यान परत येतात, ऑर ते चोरी करतात आनी गोंयांतूच रावतात, हें सुद्दां आमकां खबर ना. Or police have to come on record saying that the force is inadequate. आमकां नाकाबंदी, night patrol, any day duties and providing a force to. आनी एक गजाल हितून ते धनापालची केस जाली पळय न्हू, थंय पुलीस पावपाक टायम जालो कित्याक सगळे ट्रॅप्ड आसले ते. म्हापशेची केस तशीच बरोच डिले, 2 वरां 3 वरां फाटीं उरले. ह्या केसीन ते चली एक्टीव आशिल्ले कारण चलयेन ते धाडस दाखयले खिडकेंतल्यान भायर गेले, तेणी सगळ्यांक उठोवन घातले. रोखडेच एके वरा भितर सगळे एक्टिवेट पुलीस स्पॉटार आसले. इतले आसून सुद्दां ते खंय गायब जाले. 1 hour still a long time, Lokik. 1 hour. I am on a very simple thing. There are third possibility is that ते गोंयांतच आहात. But they are giving you an impression that they are going to Bangladesh. Because if you have thieves who are so smart, who can beat technology, who can operate without technology and communicate without technology, are they not smart enough to send you on a Wild hunt. But they are here only. Because if you see the frequency, if you see the surveillance, if you see the targets, सेम गेम ट्रॅव्हल करता पॉसिबल ना यो वच करपाक. it is extremely difficult. We may criticize our police, but our police are not that bad. Unless you are leaving some false breadcrumbs, you are sending them in the wrong direction, and you are right now here under our nose. There are only 3 possibilities, because if you are going to Bangladesh and if you are saying you are coming back, then we should not give credit to them. We should beat ourselves for allowing them to cross our borders at their will. So I think that is a very, very fundamental issue. My question, Joel, is very simple. Your nakabandi surveillance je asa, it cannot be a knee-jerk reaction. Correct. Don't you think it should be a part of our daily routine system? Absolutely, Pramod. See, every time there is this kind of a high-profile robbery which has happened, whether it is Ganeshpuri, whether it is here in Vaina, थोड्याच दीस ती नाकाबंदी जाता रातची, मागीर once it cools down, it goes back to normal, and then till another robbery, I mean robbers strike again, आणि मागीर परतून this becomes cyclical. So cyclic जाता आणि मागीर suddenly then everybody starts talking again, खंय गेली नाकाबंदी, खंय गेले police. आम्ही एक सिस्टमात थिंगात. It should be a system. It should be part of the system. Secondly, one more thing is, Pramod, and very important is now Goans should realize that we are in a helpless situation. We are in a helpless situation. म्हणून तो सांगतो की आपण घराडे पैसे आणि थोडे भांगर हाडून दवरता, कोणी चोरपा आयल्यार ते घेवन वचनी म्हण तांकां. We are in a helpless situation. हे बरें मोठे प्रमाणात भांगर हाडपाचें. See, everybody has gold in Goa. Everybody keeps some amount of cash in आणि आता लग्नाचो season. So एक तर तुम्ही लोकांक सांगचे पडटले लग्न जायनाका म्हण, वा सांगचे पडटले भांगरे घालनाका म्हणून. there is no harm, Pramod, in keeping that in your locker and going and visiting the locker as many times as possible rather than facing this ordeal. तू कितें सांगता, लग्ना वच, लग्नाच्या हॉलांतल्यान डायरेक्ट लोकांक घराडे वचना. दॅट इज द ओनली वे टू बी एब्सोल्युटली शुअर. सकाळ फुडें वच लोकरांक, बँकेकूच भांगर घाल. बायले बिले कितें सांगपाचें, बँके वच, लोकरांतल्यान भायर काड, सगळें रेडी जावन वचपाचें. बँकेक खंय लग्ना वचपाक रेडी जावन बँकेक वचपाचें, लोकरांतल्यान भांगर काडपाचें, बँकेकूच घालपाचें. कळ्ळें तुका. थंय तांकां एक सांगपाचें हारसो बिरसो दवर म्हणून बरो व्हडलो, घाले भांगर,
लग्नाच्या हॉलान लग्न केलें भायर सरले परत बँकेक बिकॉज थंयचे थंय भांगर काडपाचें परत लोकांना दवरपाचें घरा कडेन because Pramod, this is hard earned money of people, hard earned, I mean inherited or bought jewelry of people and all, and once it's gone, it's forever gone. I don't think Correct. it is going to come back again to you. So we have to take that pain of actually going to the bank and depositing in the locker. No matter how many times you have to go, doesn't matter, because we are in a dangerous situation now. Correct. We are in a helpless situation. कोणच help करूंक शकना तुका. आणि गेले ते गेले. आता विल वेट अँड सी वॉट. वी विल वेट अँड सी. आनी म्हाका दिसता आमचे सामकी सादी गजाल आनीक जी लौकिकान बरो मुद्दो काडलो. इफ द रॉबर्स हॅव गॉन इन टू एनालॉग मोड, police also need to go into analog mode. If you get robbers who are high tech, police also need to be high tech. But it cannot be that this continues unabated and people are calling up their police friends and saying that आपूण घराडेन थोडे पयशांनी भांगर दवर रे, चोरपा आयल्यार एटलीस्ट तागे हाताक कितें लागतलें आनी आमकां कांय करचो ना म्हणून. दॅट सिच्युएशन जर गोंयाक जालें आनी म्हाका दिसता हाजेर सगळे जाण उद्विग्न आसात, पिकार आसात, वरीड आसात, चिंततात. वन सिंपल थिंग, लेट अस पुल अप अवर सॉक्स. इंडिविज्युअल लेवलाचेरूय बी पुलिसांनी तर करूंकच जाय, कारण जशें DIGन म्हळ्यार इट इज अ पर्सनल चॅलेंज टू एवरी पुलीसमॅन इन द स्टेट. इफ यू आर नॉट डुईंग दीस, द क्वेश्चन इज वॉट द हेल आर यू डुईंग. हांव इतल्याचें थांबता. लौकीक बाब, जोयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पैत्रवाद प्रुडंट, नमस्कार.